मॅनेजमेंटान सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा तें अर्ली डिटेक्शन आनी अर्ली इंटरवेंशन. कित्याक आमकां कळिल्लें आसा भुरग्याची जी तकलेची वाड आसता ते पयले 5 वर्सान मॅक्सिमम आसता. सो आमी समज तांकां नवे ते कितें म्हणटा ते कनेक्शन समज आमकां जोडपाक जाय जाल्यार जितले आमी पयल्या 5 वर्सान काम करतात तितले भुरग्याक इम्प्रूवमेंट आमकां नोटीस जाता. आनीक हे आमी समज बेगीन डिटेक्ट केलें जाल्यारूच आमी इतलें सगळें करपाक शकता. सो थेरपी पळोवपाक गेल्यार थेरपी इज ऑलवेज टेलर मेड आनी इट इज अ कोलॅबरेशन बिटवीन डॉक्टर्स आनी द पेरंट्स आनी टिचर्स आनी सगळीं जाणां आमी मेळून ती थेरपी दितात. आनी प्रत्येक भुरग्याचें प्रेजेंटेशन वेगळें आसता, प्रत्येक भुरग्याचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आसता, प्रत्येक भुरग्याचे डिफिकल्टीज आनी नीड्स वेगळे आसता. सो त्या प्रमाणे आमी टेलर मेड एक प्रोग्राम करतात तांकां. बट बेसिकली थेरपी आसता बिहेवियर थेरपी. सो ह्या बिहेवियर थेरपीन आमी भुरग्याक नवे स्किल्स शिकयतात. आनीक 2 तरेची थेरपी आसता. एक आसता अप्लायड बिहेवियर थेरपी जी आमची ट्रेडिशनल बिहेवियर थेरपी. आनीक जे आतां नवें आयलां ते म्हणटा ते NDBIs म्हणटा आमी ताका, दॅट इज नॅचरलिस्टीक डेव्हलपमेंटल बिहेवियरल इंटरवेंशन्स. सो दीज आर द 2 मेन टायप्स. पूण त्या भायर आमी ऑक्युपेशन थेरपी दितात भुरग्यांक टू हेल्प देम सिट इन वन प्लेस, एका जाग्यार बसपाक, इंटरॅक्ट करपाक, फायन मोटर कोऑर्डिनेशन करपाक, आपले डे टू डे एक्टिविटीज करपाक. स्पीच थेरपी दितात टू हेल्प देम स्पीक बेटर, अंडरस्टँड बेटर. आनीक सेन्सरी थेरपी. सो आमी सदांच एक सेन्सरी इवॅल्युएशन करतात पळोवपाक की कितें सेन्सरी डिफिकल्टीज आसा आनीक त्या प्रमाणे आमी एक सेन्सरी इंटग्रेशन थेरपी करतात टू हेल्प देम डील विथ देयर सेन्सरी डिफिकल्टीज.